पयल्यो रामनवमीच्यो शुभेच्छा दिता। दर वर्सा प्रमाणे आमी आज मेस्तावाड्यार श्रीराम देवळान हांगा आयिल्ले आसा आनी ह्या देवस्थानाची समिती वर्सान वर्स वेगळे वेगळे कार्यक्रम ह्या निमित्तान दवरतात। रामायणाचेर सगळी आमी पदां आयकिल्लीं, आमी गायन जाता आनी लास्ट टायम आमचो एंथनी आयिल्लो तो सदांच आमकां एक क्रिस्तांव आसून पसून इतले सुंदर रितीन तो रामायण म्हणटालो आनी वर्सान वर्स तो ती एक हें करतालो। आज आमकां सगळ्यांक तांची उणीव भासता, पूण ती उणीव भरून काडपा खातीर आज आमचे दोन वास्कोचेच सुपुत्र आनी ह्या समाजांतलेच दोन भुरगे आज खंय तरी इतले सुंदर आज ते रामायण म्हणटात। सो खंय तरी जरी आमकां आज एंथनीची उणीव दिसली तर ह्या दोनूय चारी बंधूंनी म्हाका दिसता ती उणीव आज भरून काडिल्ली आसा। प्रभू श्री राम हो सगळ्यांचोच आराध्य दैवत। आज सगळ्यांक देशभर आज प्रभू श्री रामाची आज गर्जना जाता, आज अभंग जाता, तांची गायन चालू आसा, तांची हें करतात आनी प्रभू श्री राम आमी सगळ्यांचेच एक लाडके अशे दैवत आसा। रामनवमीची उमेद परबी आयज मेस्तावाड्या भागात आमी ल्हानपणासून रामनवमीक आनी रामनवमी मनोवपाक हांगा येता आनी आयज आमी पयलीं पासून आमी फ्रांसिसाकूच पळयता तेन्ना रामगीत गाता तेन्ना, पूण आयज आमचे गुरुचारीचे दोगूय सुपुत्र कुशल आनी ऋषिकेश हेंच्यांनी आयज रामायण गायलें। खरेंच आनंदाची गोष्ट, दोन ल्हान भुरगे जे आयज गाता आनी इतले सुंदर गाता पळोवन आमकां बरें दिसलें। गेलेच जवळजवळ 7 वर्सां सुमार हांव अध्यक्ष पदाचेर आहा आनी हे काम कार्यक्रम करपा खातीर इतली उमेद येता केन्ना आतां रामनाम जशें येयला पळय आमच्या गोंयांतले काने कोपऱ्यांतले जे भाविका ते ह्या आमच्या मुद्दामून आमच्या देवस्थानाक भेट दिवपाक येता। कारण आमच्या वाड्यार पयलीं जशें दादबाईन सांगलां की फ्रांसीस एंथनी गाताले ते आतां आमच्या मदीं ना, त्या खातीर आतां आमच्या वाड्या वयले आमच्या समाजाचे जे आमच्या वाड्यार रावतात ते एक ल्हान भुरग्याचे जे कुलुकुरान शिकून येयल्ले आहा ते आयज हांगासर गीत रामायण सादर करतात ते आनी इतले सुंदर तेचे वाणी आहा की आयज अख्खो मंडप आमचो भरलेलो आहा ते आयकपाक। गोंयकारांक रामनवमीच्यो हार्दिक शुभेच्छा। आज आमी मेस्तावाड्यार श्रीराम देवस्थानान आसा आनी अत्यंत सुंदर असो कार्यक्रम भितर चालू आसा। आमचेच वास्कोचे द्रिशल आनी ऋषिकेश चारी हांचे सुरेल आवाजान गीत रामायणाचो प्रोग्राम चालू आसा आनी इतले बरें दिसता। हे ल्हान भुरग्यांक आमी म्हणजे भुरगे बरे ल्हान आसतना आमी तांकां पळयलां, ल्हान हातूंतल्यान कशी तांची कला उबारून आयल्या, एका खूब कडेन तांचे शिकून तांची आज तांचे जो आवाज आसा इतलो सुंदर तरेन ते गीत रामायण सादर करतात। खरें वास्कोकार म्हणून आमकां खूब बरें दिसता, अभिमान दिसता।